मोगाच्या इश्टानू आमी 15व्या साडेकाळाच्या आयतारान भितर सरल्यान आनी हो आयतार आमकां सगल्यांक विशय घेवन येयला तो म्हणल्यार आमी देवाचें राज संवसारान परगट करूंक आमकां दर एकल्याक मिसांव दिल्लें आसा। आनी ह्याच विशयाचेर लक्ष घातना ल्हानशी गोत एका उस्तोरे सवें आनी तिचे दुवे सवें जाल्ली तुमच्या कानार सादूंक सोदता। एक पावटूय हे उस्तोरेच्या दुवे सवें एका दादल्यान विचारलें, तूं देवाक वळखता? आनी तेन्नाच ही म्हणूंक लागलें, हांव देवाक वळखतां बरे भाशेन। जाल्यार तूं कशें वळखता? ताणें सांगलें, म्हज्या आवयन म्हाका सांगलां देव कोण तो। जाल्यार तुजे आवयक कोणें सांगलां? आनी तिणें म्हणलें, म्हज्या आवयक देवान कोण तो सांगून देवान आपलीच वडोवक तिका दिल्ली आसा। म्हज्या भाव भयणींनो, आज काल आमकां देवाचेर सत मानूंक सगल्यांक आमकां त्रास लागता, पूण हे त्रास लागतात खरें, पूण भाव भयणींनो, देवाक सोडून आमी सगल्याचेर संवसारान सत मानतात। आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान जेजू आमकां कळीत कोत्ता तें म्हणल्यार आपल्या शेसांक संवसारान हें देवाचें राज परगट करूंक तांकां हें मिसांव दिता। आनी मिसांव दितना आयच्या दिसाक पयली वस्त सांगता तें म्हणल्यार तुमचें सवें खावूंक जेवूंक वो दुडू कांयच व्हरों नाकात। पूण आयच्या दिसाक संवसारान भाव भयणींनो आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमकां पयली वस्त आमचें सवें घोडटा, ती म्हणल्यार आमकां आमची सेक्युरिटी आमच्या बँकान, आमच्या घरान, आमच्या जिवितान सगल्याक जाय पडटा। देखूनच आमी घोडे बँकांक आमचे दुडू घातात, घोडे गिरायस्कां एकठांय कोत्तात, हें सगलें आमी कोत्तात। पूण आयच्या दिसाक पयली वस्त सांगलेली आसा, देवाचें राज परगट कोत्तना आमी आमची सेक्युरिटी दवरूंक न्हय, पूण हें फांक्या आमकां जिविताचें देणें दिल्लें आसा तेंच घेवन देवाचें राज परगट करूंक आयच्या दिसाक पयली वस्त आमकां कळीत केल्ली आसा। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक मिसांव दिलेलें आसा। आनी मिसांव कसलें काय? म्हाका दिसता हें मिसांव म्हणल्यार आमी सर्गीचें राज परगट करूंक। आज कोणाचें राज परगट कोत्तात काय? आमच्या घरान बऱ्यांतल्यो बऱ्यो वस्तू हाडटात आमी, आमच्या भुरग्यांक फावो तें आमी दितात, हें सगलें आमी आमच्याच पासत करून आमचें जिवीत फावो तें परी बरें करूंक भाव भयणींनो आमी संवसारान देवाचें राज न्हय, पूण आमचें राज परगट करूंक सोदतात। ही जावन आसा दुसरी वस्त आमकां कळीत केल्ली आसा, आमी देवाचें मिसांव दिलेलें आसा तें परगट करूंक आमकां आयच्या दिसाक उलो मारलो आसा। ही जावन आसा दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमकां फावो केल्ली आसा। आनी आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार देवाचें उतर परगट कोत्तना भाव भयणींनो आमी दुडू करूंक न्हय, पूण आमकां गिरेस्कां एकठांय करूंक न्हय, न्हय म्हूण आमी गिरेस्त जावंक न्हय, पूण फांक्या देवाचें उतर परगट करूंक आमकां उलो मारलें आसा। देखूनच शिसांक जेजून सांगलेलें, खावूंक जेवूंक तुमकां कांयच व्हरों नाका, पूण खरें म्हणल्यार तुमी फांक्या हेंच देवाचें उतर परगट करची गरज आसा। जाल्यार ह्यो तीन वस्तू ह्या आयताराक आमकां फावो केल्ली आसा। एक मिसांव आमकां दिलेलें आसा, आमी संवसारान वेतना कांयच आमच्या हातीन घेवंक न्हय, पूण बरी खबर परगट करूंक, आनी ती कोत्तना सदांच फांक्या आमी एकामेका सवें परगट करूंक आमकां उलो मारलो आसा। आनी हेंच करूंक ह्या आयताराक आमकां धीर आनी बोल मागुया आनी आमी एक बरें मिसांव हेंच सर्गीचें राज संवसारान परगट करूंक हीच कृपा आमकां फावो कर म्हूण ह्या आयताराक आमी मागुया।